अजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केल्यानी म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मौन बदलून ल्हान भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिक्षनात. जो कोण आपणाक कालतो करून ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असले ल्हान भुरग्याक म्हजें नांव घेता तो म्हाकाच घेता. देखून हें उतारां आसा आमकां पावूस जाला. आज ऑक्टोबराचो म्हयन्याचो पयलो दीस, पयली तारीख, आनी सगळो म्हयनो आमकां एक संदेश देव दिता. आनी तो संदेश जावन आसा हें उतार. आज एका भुरग्या बरी जावचें कशें, भुरग्या बरी जावचें म्हळ्यार जेजू भुरग्याचें काळीज पळयता. जेजूच्या त्या भुरग्याचें काळीज, त्या भुरग्याच्या काळजांत कालें कपटपण ना, राग ना, मसूर ना, हगे ना, जिद्द ना, स्वार्थ ना, मनाभेद ना, थंड ना, पोजदेपण ना, बेबदेपण ना, पानसव ना, खंयचेंय ना. एक नितळ निर्मळ काळीज त्या भुरग्याचें. त्या भुरग्या बरी जायचें म्हणून देवाच्या उतार आज आमकां सांगता. ऑक्टोबर म्हयनो मागण्याचो म्हयनो आनी मृदेक जावन रोजर मायक समर्पण करून दिल्लो म्हयनो. सक्कडी आज आमी खंडी जावन भक्तीपणादारता, मागणें करता. पूण आमच्या काळजांत कपटपण आसा जावंक पुरो, राग आसा जावंक पुरो, हगे आसा, जिद्द आसा, स्वार्थ आसा. हे पुरा सैतानान आमचे काळजांत कितें की ओंपून गेला. रातच्या वेळार तुमी ती वापर आयकल्यार पळय, एक ओंपी बरेंकर गादो कसून बरेंकर ओंपलो, गोव ओंपलो, पूण राती येवन तांच्या दुस्मानान नाल्यो ओंपून गेलो. आनी नाल्यो आनी भाताचे खणां एकच लेक दिसता चड जावन आमकां कळना. पूण नाल्यो आसा पळय इल्लो मोव आसता, सॉफ्ट आसता, आनी भाताचे इल्लेशे हाड आसता. ह्या गोवाचे पडी हाड आसता. पूण एकतल्याक पळोवंक ताची पानां एकतल्याक पळोवंक कळना. आज आमच्या जिवितांत ह्या सैतानान खंय हे बी ओंपला, नाल्यो ओंपला, खाली जागो सोडल्यार आसा पळय. आमच्या जिवितांत खाली जागो खंय मनी सोडल्यार थंय काले मनी थंय तण किर्लता, नाजाल्यार आनी कालें किर्लता, नाजाल्यार कम्युनिस्ट किर्लता, काले मनी करता किर्लता. आनी खाली जागो सिटीन पळयल्यार थंय काले मनी येवन वा दुसरे लोक येवन टेंट घालतात, तांची नाका जाल्लीं कामां चलता, पुरो चलतात. आज आमचें काळीज खाली सोडलां जाल्यार खंडी जावन थंय खंय मनी सैतानान टेंट घाला, खंय मनी सैतानान खंय मनी जागो काण गेला. देखून आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत राग आसा. भुरग्या बरी जावंक आमकां बारीकस्त. पूण आज आमी जर आमची काळजाची तपासणी करता जाल्यार आमच्या काळजांत असले ते सैतानान ओंपुल्ले ते बी आसा पळय, ते नाल्यो आसा पळय, जर तूं हुमटून काडले, तें तुवेंत काडूंक जाय, दुसऱ्या कोणाच्यानी काडूंक जायना. ते हुमटून काडल्यार मात्र तुजे थंय असलेले सगळे तुजे ते असले सगळे कितें बरेंपण आसा पळय तें आनीकी चड उदरगतीक पावता. तें चड आनी चड बरें वाडटा.
तांदूळ जाय जाल्यार फळ दिता. जर आमी तो नाल्यो हुमटून काडिना जाल्यार त्या नाल्यो आमी वाडोवंक सोडल्यार खंडी जावन लास्ट म्हणसरी तुजें तें आसलेलें कितें आसा, तुजें तें आसलेलें कुरपेचें झर सगळें कोण काडटा. तुजें तें आसलेलीं बरीं बरीं फळां वाडना अशें करता. तें कित्याक म्हळ्यार तें चड आसलें नाल्यो आसा पळय तें सगळें उदक वणकान घेता. तूं गाद्यान कितलें उदक भर तें वणकान घेता. आनी कितें तुजें तें जाय जें आसलें कुरपेची झर तुका जाय आसली गे ती तें वणकान घेता. तें वणकान घेवन तुका कुरपेची झर मेळनातलें बरी, तुजें तें एनावटींग रावनातलें बरी, तुजें तें खोट्या सक्तीच्या प्रभाव तुमचे रावण सगळें वायटा घालचें बरी तो करता. देखून आज आज ऑक्टोबराचे पयलो दीस, पयली तारीख म्हणटा आसतना सगळो म्हयनो आमी आमचो एक प्रयत्न करया गे. आज आमच्या काळजा भितर कितें आसा, हग्यां आसा गे, राग आसा गे, मोसर आसा गे, नाका जाल्ली कुसडाय पुरो आसची त्या काळजांत. आज जेजू भुरग्याक कित्याक जागयता, त्या भुरग्यांचें काळीज कशें आसतलें. तशें हांवें आनी तुवें जाल्या शिवाय सर्गींच्या राजांत रिगोंक साद ना म्हणटा. आमी कितलेंय वागणें करयेत, कितलोय वेळ देवा मुखार करचेत, कितलेंय देवाचें उतर आमी आयकवियेत या आमी वाचयेत, पूण जर हें सैतानान रोयलेलीं फळां, सैतानान रोयलेलें तें तण, सैतानान रोयलो तो नाल्यो तूं हुमटून काडिनाय जाल्यार तुज्या जिवितांत बरेंपण जावंक साधना. कित्याक हें पुरो तुवें जिवितांत कितें तूं वर्ड ऑफ गॉड वाचताय आनी एनावटींग घेताय तें सगळें काडटा. तें सगळें काडटा. देवाचें उतर क्लियर सांगता. मार्कास वांजेल आमी वाचल्यार 4व्या अध्यायान 15व्या वाक्यांत ते कोण गी म्हणून मेरेर पडलेले बिये बरी तो कोण ते देवाचें उतर आयकता आनी तांच्या अंतस्करान ओंपुरलें तक्षणांत सैतान येता आनी काडून व्हरता. देखून ते फळ दिवंक शकना. देखून आमचे ते असलेली कृपा ते काडून व्हरता. देखून ह्यो सगळ्यो संगती खंय आसात की म्हळ्यार गलतकाराचें पत्र आमी वाचल्यार 5व्या अध्यायांत थंय आमी वाचल्यार आमकां कळटा. गलेशियन चॅप्टर 5 थंय आमी मुखार वाचल्यार थंय जायत्यो संगती देव आमकां दाखोवन दिता. कितें पुरो आमच्या जिवितांत आसात घेवन 5वो अध्याय तुमी काडून वाचून पळयल्यार थंय सैतानाचीं फळां आसात. सैतानाचीं फळां म्हळ्यार कुडी रक्तांतल्यान उपजतात तीं कृत्यां ती स्वस्त वळखवियेत. थंय क्लियर सांगता पळय स्वस्त वळखवियेत. देखून देवाचें उतर रक्तमांसांतल्यान उपजतात तीं कृत्यां स्वस्त वळखवियेत. गलतकाराचें पत्र 5वो अध्याय 19 त्या वाक्यातल्यान सुरू जाता. रक्तमांसांतल्यान उपजतात तीं कृत्यां स्वस्त वळखवियेत. कितें पुरो आमच्या काळजांत आसा गे म्हणून थंय आसा व्यभिचार, अनिश्कळपण, पोजदेपण, बंब्या पुजा, माट, दुस्मानगाय, झगडीं, मोसोर, राग, स्वार्थ, मानभेद, थंड, पेल्याचो पडजाळ, बेबदेपण, पानसव असलें सकट हांचे विशीं हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या. आनी परत्यांनी हांव तुमकां सांगता असलें करतात तीं कोणूच देवाचें राज जोडुशी नात. जर हांतूं एक सैतानान ओंपलेलें बी आज किरलोन म्हज्या आनी तुज्या काळजांत व्हड जाल्यार आमी कोणींच देवाच्या राजांत रिगोंक साधना म्हूण सांगता सान पावलाचें पत्र गलतकारान बरयल्ल्या पत्रांत. तर कोणें भितर रिगचें, कोणें सर्गींच्या राजांत रिगचें. जेजू सांगता एक ल्हान भुरग्याक काडनाल्यार भुरग्या बरी तुवें जायचें. तेज्या काळजांत तीं भुरगीं पळय एकामेकाक झगडटात आनी कालें करतात. एक दीस एक गरीत घडलें. हांव एका भुरग्याक एका घरा आपोवन व्हरून गेल्लो आनी थंय एक भुरगें आसलें आनी हो भुरगो 2.5 वर्सांचो, तें भुरगें 3 वर्सांचें. आनी भुरगें उलोवण तें चिडूं वो चिरको म्हणलेंत म्हणलें म्हजे फ्रेंड म्हणून. वो म्हणलो म्हजी फ्रेंड तें म्हजे फ्रेंड आमी फ्रेंड्सां. देखून तीं दोगांय वट्टूक जालीं, बरें खेळोंक लागलीं, बरें थंय हांगा धांवलीं आनी कालें पुराय केलें तांणी बरें खेळ्ळीं. बारी उल्हास सगळ्यांक त्या कुटुंबाक आमकां बारी संतोश. हो भुरगो कितलो ताचेर इनवॉल्व जालो, कितले पुराय खेळ्ळो. एका घडयेन कालेंगी तांचे भितर झगडण जालें. कालेंगी कित्याक म्हळ्यार वो इल्लें इंग्लीश उलयता, ताका त्या चेडवाक इल्लेशें इंग्लीश उणें कळटा. तें शिकता मात्र. तर अचूक इल्लेंगी उलयले संगती ताका कळ्ळ्यो नात. तांचे भितर झगडण जालें, बेजार जालें. ती सोडून गेली. तें चिडून ताचेर उलोवंक उरता येयलें ना. वो ताचेर वचोंक प्रयत्न करता. पूण एकच घडये 5 मिनटां भितर ती परतेक वट्टूक जाली, परतेक आयली. तर तांच्या काळजांत कांय कपटपण ना म्हूण जालें न्ही. कित्याक जर आमी झगडें करता जाल्यार ससनाच्या रागान रावंक पळयता. कोणाक आमी बक्षिना म्हूण सांगता. असल्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी करता आसतना आज तें उतर जारी जायत जाल्यार ऑक्टोबराच्या
पहिल्या दिसा पहिल्या तारखेर आज आमी असो एक निर्धार कान घेवन सगळो म्हयनो जर हाचे विशयी चिंता पाठोवन जर आमचे भितर असलेले हे सगळें पळय ती 15 सैतानाची फळां म्हण सांगतात गलतकारांच्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 19व्या वाक्यांतून 20 आनी 1 वाक्य म्हणा सर थंय 19 to 21 तातूंत व्यभिचार करीचे म्हणून ना आज फोनार कालें कितलें आसलें पुरा आमच्या फोनार आसता तातूंत पळोवन रावल्यार पुरो न्ही कितलो प्रायवंत जाल्यार तांचो पातकान पडटा केदो असो ल्हान भुरगो जाल्यार तांचो पातकान पडोवंक चान्स आसा कित्याक म्हळ्यार आमी खंय आज काल सोदून वचचें म्हणना थिएटरांक वचचें म्हणना खंय नाका जाल्ले मुवी आसात म्हणून पळयचें म्हणना आमच्या मोबायलार जाय तितलें आसा न्हय व्यभिचार तेंच न्हय अनैतीक संबंध करीचेत म्हणून ना तें चिंता पाटयल्यार पुरो न्हय देवाचें उतर क्लियर सांगता न्हय जर एका स्त्रिये विशयी तूं वायट चिंता जाल्यार त्या स्त्रिये कडेन तुवें व्यभिचार कर जालो म्हूण सांगता देखून आमी समजून काडया हे सगळें उमटून काडया आमचे थंय आसले हे एक म्हयनो 30 आनी 1 दीस आसा 31 डेज आसात आमकां 30 आनी एक दिसाक एक उमटून काडल्यार पुरो जाय तितलें आसा आनी की चड आसतलें आनी एक म्हयनो लागून की लागूं येत पूण आज आमी एक निर्धार कान घेया आज आमच्या जिवितांत आसले ते व्यभिचार जावंक पुरो अनिष्कल्प जावंक पुरो पोजडेपण जावंक पुरो बंबे पुजा जावंक पुरो बंबे पुजा म्हळ्यार कितें एका निजा देवाक सोडून जर तूं देवाक मान दिवन तुज्या प्रायोरिटी प्रस्त तुज्या जिवितांत देवाक तुवें मान दिचें देवाक तुवें गौरव दिचें देवाक तुवें आराधना करीचें आका सोडून जर तूं वस्तू तुका मोगाच्यो जाल्यात तुज्या कुटुंबाचें तुका मोगाचें जाल्यात ह्या तुज्या आस्तबदिकेंत तुका मोगाचें जालां तुज्या भांगारांत तुका मोगाचें जाल्यार इत बंब्या पुजा ह्या विशयन क्लियर सांगता माट दुस्मान गाय झगडी मोसोर अबा आमकां क्रिस्तांव म्हाका आसलेलो मोसोर दुसऱ्या खंयच्या धर्मान ना गे म्हाका गुर्तू ना तुमी कितें सांगतात म्हणून पूण राग स्वार्थ मानाभेद थंड कुटुंबांत थंड एकामेका बाबाक पळयल्यार आनी एका भावाक जायना एका भयणीक पळय आनी एका भयणीक पळय जायना माय सुनेक जायना असले प्रसंग थंड पयलें असो पडजाळ पयल्यानी बऱ्यान जाल्लें आमकां पळोवंक जायना मसूर जावचो आनी केलें पोटांत कितें की पडजाळ म्हळ्यार कितें मसूर उमाळून येवचो भितर मागीर पानोसो आनी पानोसो म्हळ्यार तातूंत पुरो जालें पान पराग आनी जालें जर्दा आनी जालें पियोणें वायन सोरो बिडी सिगरेट हें पुरो आयलें तातूंत सगळें आयलें हातूंत ही पुरो पळया हांव परत्यांनी सांगता असलें करतात ती देवाची राज जोडिशी नात देखून हांव समजून कान घेवया आज आमी एक निर्धार कान घेया ह्या आमी ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर आसता आसतना सगळो म्हयनो देवान आमकां दिला जाल्यार देवी एक प्रॉमीस आमकां करता एझेकियल प्रवादीचें पुस्तक 30 आनी 6 अध्याय 20 आनी 6 वाक्या एझेकियल 36:26 सांगता एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो एक देवान एक नवें काळीज म्हज्या भितर आनी तुज्या भितर रसूंक जाता एक नवो आत्मो हांव तुमचेर घालतलो एक नवो आत्मो हांव तुमचेर घालतलो तुमच्या कुडींतले फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज हांव दितलो प्रॉमीस एक खंडी जावन आज आमी प्रॉमीस क्लेम करया आनी मागया एक नवें काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो आत्मो म्हजे भितर तूं घाल देवा म्हज्या कुडींतले फातराचें काळीज काडून उडय देवा आनी म्हाका एक मासाचें काळीज म्हजे भितर रसून दी देवा ही मागणें आज आमकां जावं दी आसता सदां इत म्हणलें बरी हे वाक्य परत आमी म्हणया एक मागणें जावं दी आमचें तें आसलें बरी वाचचें न्ही एक नवें काळीज म्हजें थंय रस देवा एक नवो आत्मा म्हजे भितर तूं घाल देवा आनी म्हज्या कुडींतल्या फातराचें काळीज काड देवा आनी म्हाका एक नवें काळीज रसून देवा हें जावं दी आमचें मागणें हें जावं दी आमच्या मागण्याचो प्रतिफळ खंडीत जावन हें मागणें आमी करता जाल्यार हो सगळो म्हयनो देवान आमकां मागण्याचो म्हयनो म्हूण दिला एक नवें काळीज आमचे भितर देवान रसून घालचे आनी आमचे भितर एक नवो आत्मो घालच्या खातीर आनी त्या आत्म्या प्रमाणे आमी जियोंक आमच्या पत्राचें काळीज काडन जेजूच्या काळीज आमचे भितर रसून दी देवा म्हणून आमी मागया